म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज जागतीक दुर्बळांचो दिवस. देवसुतेच्या वर्साच्या निमाण्या आयतारा आदलो म्हणजे 33वो आयतार पापा फ्रांसिसान जागतीक दुर्बळांचो दीस म्हूण पसारला. आज आमी आचरण करचो 5वो जागतीक दुर्बळांचो दिवस. दुर्बळांतय मोग आनी दया दाखोवंक, देवाचेर विश्वास दवरची रीत तांचे तावन शिकोवंक आमकां एक बरो अवकाश. बेतानियांत जेजूक भोव मोलादीक सुगंध तेलान माखल्लें घडीत आपणा मुखार दवरून पापा फ्रांसीस आमकां ह्या वर्साचो संदेश दिता. एक स्त्री जेजू थंय करता ती दयाळ करणी दुर्बळांतय आमी कशें चलत जायी म्हूण ते शिकयता. देव बाप जेजू मारिफात आपूण दुर्बळांक लागीं आसा म्हूण दाखयता. जेजूच दुर्बळांतलो दुर्बळो आतां जाल्यारय दुर्बळां मारिफात तो प्रत्यक्ष जाता. आमच्या बोवारी आसचीं दुर्बळीं आमचीं खरीं शिक्षकां तींच आमकां सोम्याचो वांजेल परगट करतात. कित्याक सोम्यान हाडिल्ली बरी खबर पयली स्विकार केल्ली दुर्बळ्यांनी. दुर्बळीं आमचीं शिक्षकां म्हळ्यार हांवें सर्गींची जाणवाय आमकां हाडून पावोवची देवा बापाचीं हातेरां तांकां चड लागीं रावन चीत दिवन आयकल्यार देवाचो ताळो आयकूंक आमकां सलीस जाता. जेजूच्याच कश्टांनी वांटो घेवची दुर्बळीं साबार कारणाक लागून निर्लक्षा भोगतात. बगलेक दवरलेलीं आसतात, गन होगडावन घेतिल्लीं शोशणाक बली जाल्लीं आसतात. आमी तांचो ताळो जाय. तांकां केवल इल्लेशें इजमोल दिवचे बदलाक आमीच तांच्या जिणयेचो आनी ती आमच्या जिणयेचो वांटो जाय. जशें कोडकारां सांगी फादर डेमियन मोलोकोय द्विपान चल्लो ते परी. आज दुर्बळ्यां पासत समर्पिल्लो आयतार संभ्रमच्या वखदा एक परिवर्तन आमचे थंय जायचें. तारावळ रितीची दुर्बळकाय आसून थंयसर देवाचें राज वळखून घेजे तर दुर्बळ्यांच्या जिवितांत वांटेली जावचें बरें मन रुता करीचें. क्रिस्ताचे शिस जावन आसल्यांनी नास जावच्या दिरव्याचेर गमन दवरिनासतना सासणाक बाळचें दिरवें सोदी जाय. दुर्बळ्यांक भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयल्यार, हेरां खातीर जियोवच्याक आपणेय दुर्बळकाय कुशेमनान विंसली जाल्यार, ह्या संवसाराची पदवी आनी दौलत सोडली तर, क्रिस्ता बरी आपणाकच हेरां खातीर समर्पून दिलें तर सर्गी राजाची खुणां खंडीत दिसतलीं. हो संवसार रुपांतर जातलो. क्रिस्ताची कृपा आमचे थंय सुफळ जातली. दुडवाचें आराधन करतलीं दुर्बळ्यांक समाजाचें वजें म्हूण लेखतात. पूण वांजेल स्विकार केल्ल्यांक दुर्बळीं बाच्यावेचें आनी देवकृपेचें मोलादीक हातेर जावं पावतात. आज कोरोनांत आसल्या मारेकार वशा वरवीं दुर्बळ्यांचो संको चडला. तशें आसता आमी हात बांदून बसोवंक जायना. दुर्बळांच्या जिवितांत प्रवेश जावन तांच्या सांगाता चलोवंक जेजू आमकां आपयता. दुर्बळीं तुमचे सवें सदांच आसात म्हळां सोम्यान. दुर्बळीं आसचीं आमी तीं कितलीं आसात म्हणून मेजच्याक न्ही, बगार तांकां आरावन धरच्याक, तांकां पोटलून धरच्याक. ह्या दुर्बळ्यां कडेन देवान दिल्लीं विशेश देणी आनी ग्रेस्तकाय आसा आनी तीं आपणा कडेन आसलें आमचे कडेन वांटून दिवंक शकतात. देवाच्या उदारपणाचेर विश्वास दवरूंक ती आमकां शिकयतात. वांटून घेवची विद्या तांकां बरी कळीत आसा. दुर्बळ्यां विशीं अंके संके वट्टू घालचें सोड, तांकां वैयक्तीक तरान भेटया. तांकां आमच्या सांगाता घेवन तांकांच आमच्या बाचेवेचें हातेर करया. सोम्याचें बेसांव तुमचेर आसूं.